जय हिंद। हांव एंथनी डिसिल्वा फ्रॉम असलना आंबेली। आज म्हाका एक विचित्र तरेची भावना म्हाजी उत्पन्न जातात, कित्याक 15 तारीख ऑगस्टाचे म्हणल्यार म्हाज्या आंगाची लॉंग उबी जाता। कित्याक 15 ऑगस्टाचे 1947 आमच्या पुर्वजांनी आमकां हें स्वतंत्र दिल्लें। जायतो लढो जालो, जायते जाण मेले हें स्वतंत्र दिवपाक इंडियेक। त्या उपरांत आमचें गोंय, माणकुलें गोंय 1961 डिसेंबराचे 19 तारखेर स्वतंत्र जालें आनी हें गोंय आमचें इंडियेच्या बराबर मिसळ केलें। आनी मिसळ जावन आयज आमी सगळे गोंयकार, तशेंच इंडियन दुसरे भाव आमचे सगळे आमी गोंयकार म्हणून आनी इंडियन म्हणून आमी हो दीस मनयता। सगळ्यांक आवडटा ह्या स्वतंत्र दिवसाचे शुभेच्छा। एक उनवणीत परबीं सगळ्यांक गोंयकारांक स्पेशल करून आनी मागता सगळ्या मंत्र्यां कडेन आनी आमदारां कडेन हें गोंय आमचें माणकुलें गोंय हें सांबाळून दवरात, हें नितळ दवरात आनी हे गोंयच्यो जमिन्यो ज्यो हडप जातात चड करून इल्लिगली बेकायद्यान ह्यो जमिन्यो आमच्यो गोंयच्या भायल्यांक विकून हें गोंय निसणटन जाता तें सांबाळपाक आयच्या दिसाक तुमी सगळ्यांनी एक निश्चय करचो म्हणून आनी मागतलो चड करून आनी शुभेच्छा धाडटा चड करून आमचे मुख्यमंत्रीक दोतोर प्रमोद सावंताक, तसोच आमचो बाब तानावडेक। आनी हांव समजता हो म्हाजो व्हिडियो सगळ्यांक पावचो आनी चड करून हेंकां दोगांयकूय पावचो म्हणून, कित्याक तांकांय हांव उनवणीत परबीं दितां आनी शुभेच्छा तुमकां आवडटा ह्या स्वतंत्र दिवसाक। पूण एट द सेम टायम आनीक एक उपकार मागतलो हो म्हाज्या कोस्टाचो हो भावटो सगळ्या दिशांनी हो सारको आसा मेजरमेंटान सगळ्यांनी। पूण आतां एक भावटो पळय हांव दाखयतां तेजेर मातशें नियाळ कर। चड करून प्रमोद बाबाक सांगता आनी तानावडे बाबाक हो व्हिडियो म्हाजो तुमकां जरूर पावतलो म्हूण हांव आशा बाळगितां। ह्या भावट्यान पळय, ह्या भावट्यान हें आमचें जें अशोका चक्र पळय आहा हें चक्र मोदें ना, हेंचें डिस्टन्स 1:2 आसा। सो द अशोका व्हील should have been at the center. हें ना, हेजेर तुवें चवकशी करची। आनी तुका कित्याक चवकशी करूंक लायता, कित्याक हो भावटो पळय आसा हे भावटे म्हाका सुत्रां प्रमाणे समजणी मेवल्या त्या प्रमाणे हे भावटे दिल्लीसान हिंगा गिफ्ट ओ पार्सल करून धाडले आनी तितूंतलो एक भावटो म्हज्या हातीक सांपडलो। जेन्ना हो भावटो पळयलो म्हाका दूख जालें की आयच्या दिसाक पासून आमची देशभक्ती खसली काय म्हणून। दुसरें, हे भावट्याचेर अशोका चक्र पळय आसा, व्हील पळय आसा 24 स्पोक्साचें, हें व्हील पळय कशें आसा तें, हें सारकें ओवल कशें आसा। आनी हें व्हील इट इज 4:7, इट इज नॉट 1:1। A wheel does not have the same radius from all the side. एक सर्कल म्हणटोच तेजे रेडियस सगळो सेम आसूंक जाय आसलो, बट दीस रेडियस इज नॉट प्रॉपर अगेन। आनी तिसरें, प्रमोद बाब हो भावटो पळय शिंवला तेन्ना तेजे कातरप पळय जाला, धर कातर कापून टाकले पळय म्हणटा, कापलो हो कापून टाकला हो फ्लॅग। आनी हेजें कापप पळय कशें केलां तें, कशें झिगझॅग मारून त्या भावट्याक रेडी करून सारकें स्पीड पोस्टांतल्यान धाडलेल्या भाशेन धाडलां। सो हेजेर मातशें तुवें लक्ष दवरचें। हांव समजता घोडेक थोडे भावटे अशे येयले आसतले, पूण ते थोडे पासून येयले जाल्यार असले भावटे तुमी मार्केटान दिवचे नासले। ऑफिशियल फंक्शनाक, ऑफिशियल प्रिमायसीसांनी, ऑफिशियल ऑफिसांनी असले भावटे धाडचे न्हू। हेजेर मातशें दखल अंदाज कर तुजी। आनी अशें जाता तेन्ना दुसरे फावटी तरी नियाळ करतलो म्हूण हांव
आशा बाळगिता. आमी बावट्याक तरी कमीच आमी रेस्पेद दिवपाक जाय. जय हिंद, जय भारत, जय इंडिया, जय गोवा. हांव समजता प्रमोद बाब आनी तनावडे बाब हेजेर लक्ष घालतले म्हणून. देव बरें करूं. थँक्यू व्हेरी मच.